नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय हे कोंबडेचे न्ही गिजाड म्हणटा हेका पोटान आसता पळय दाट दाट सारखे हे पळय हे न्ही हांवें अशें उबे कातरला हे पळय बारीक बारीक कुडके केले आनी आतां हेंका न्ही हे पळय मीठ लावपाचें आनी दवरपाचें 1-2 मिनटां आनी बरें धुवपाचें। आता हांव तुमकां हे धुता आनी दाखयता कशें करपाचें। हे पळयात आतां न्ही हेका साहित्य कितें जाय तें सांगता। तर शिमला मिरची आसा हे पळय ती ऑप्शनल हा, जाय जर घेवपाची। ही मिरची आसा 2च घेतल्या, ही लसूण, हे आले, हे टोमॅटो आनी हो कांदो आनी गरम मसालो पळय हातून मिरची ना आनी ही मिरयां घेवंक जाय मातशी, अर्दो चमचो सुमार आसा ही आनी हे आसा लाल तिखट, ही आसा हळद, हे मीठ आनी इल्लेशे न्ही पाव चमचो सुमार शहा जिरे आनी 1 कुडको इंच सुमार हे पळय तिखी घेतले। आतां ही तिखी आसा पळय ती मिरयान घालता आनी हे आसा पळय आनी आले लसूण हे पळय हे आसा पळय ते मिक्सरार मातशे वयल्या वयर ग्राइंड करता, हे हातूनच घालता आनी इतले हे ग्राइंड करता। आता पॅन दवरला, तेल घातला, आता तातून कांदो घालुया आनी हिरवी मिरची घालुया आता हे जावनी मातसो तितल्यान आमी हे ग्राइंड करूया। आता हो कांदो जालो, आता तातून न्ही टोमॅटो घालुया आता हो टोमॅटो जावन न्ही मातसो, आता हो कांदो जालो, आता तातून न्ही टोमॅटो घालुया आता हो टोमॅटो जावन न्ही मातसो, आता हे पळय ग्राइंड केल्ले न्हू आले लसूण आनी तो मसालो हे पळय हितून घातलो, बरोबर हितून वाडपाचो तो, बारीक करपाचो ना आनी तातूंत शिमला मिरची घालपाची आनी हे न्ही बरें लागता टेस्टीक सारखे आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें हे करता तेजे जाणा तुमी न्ही चिकन सुद्दां ना खाल्ल्यार जाता, पण हे हाडून जर खायत न्ही जर ते आरोग्याक एकदम बरें म्हणजे कशें भितर न्ही कॅल्शियम गावता आनी घटायक न्ही एकदम बरें। लोक थोडो लोक कितें करता चिकन व्हरना पूण हे व्हरता आनी करून खाता, हातून न्ही भरपूर घटाय गावता म्हणून हे हाडचे अशें करचे आनी बरें पावा बरोबर बीन खावचे। आतां हितून लाल तिखट घालुया, मिरची पावडर, हळद घालुया आनी हे आता घालुया। हे पळय धुवन दवरला हांवें, हेका मीठ लायलें कित्याक म्हणजे भितरली घाण बीन सगळें आसता पळय ते गेले, नितळ जाली आता। आता ही भितर घालुया आनी सायडीक न्ही उकडूनय केल्यार जाता, म्हटल्यार हाचें उदक वेस्ट वयतलें न्ही आनी तातूनच घटाय आसता, ताका लागून हांवें उकडूंक बीन आनी ते ना डायरेक्टूच करता म्हणजे हाचें उदकूय आमच्या पोटान गेलें मागीर सुकीच करूया। आनी आतां तातूंत हे पळय मिक्सरार उदक घातलें इल्लेशें तें घातलें आनी आतां हें धापून दवरुया शिजोनी।
हे पळय आता न्ही त्याच्या आंगाचे उदक सुटले आनी आमी इल्लेशे घातलेले न्ही आता एका 15 मिनटां जाली शिजता ते आनी हांवें मदीं एकदां धवळ मारलेलो तेका आनी आता हे आसा गरम मसाला तो घालुया आनी आता धवळून परत दवरुया मातशें सुकून ते मागीर ताका मीठ घालुया हे पळय आता हे आटत आयले न्ही आता तातूंत मीठ घालुया चवी प्रमाणे मीठ घाला आनी हे मातशें आता परत सुकोवप म्हणजे बरें ते धबधबीत जाता हे पळयात आता हातून न्ही अर्दो लिंबू घालता पळय लिंबू पिळटा आनी आता तातून ओली कोथंबीर घालुया पळय कलर कितलो बरो आयला सारकें यम्मी कशें खावपाक आता मातशें धवळुया हे पळया आता हे परफेक्ट जाले सारखे पळया यम्मी कितले बरे दिसता पळया आता जाले रेडी टू सर्व करूया गॅस बंद केलो वयर परत इल्ली ओली कोथंबीर घातली जाले आता रेडी टू सर्व करता हे पळया आता हे गिजाड रेडी टू सर्व केला चिकनाचे तेन्ना अशेंच तुमी मुद्दाम हे घटाय हाडून करून खाया आनी म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब अशें यादीनूच करा तशेंच न्ही आता तुमी तुमचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता ताका लागून हांव मना पासून सांगता तुमकां देव बरें करूं म्हणून